त्या गणपती आम्ही सध्या चिखलाच्या उपचार त्याच्या खातीर ते म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे जे आमचे फिश मार्केट उपलब्ध डायरेक्ट त्या नवीन घालता आनी गटर घालता सेकेंड सगळ्या बिल्डिंगाचे डायरेक्ट कनेक्शन सिवेजचे भितर घातला एक्चुअली काही ते बांधून इलेक्ट्रीक टँक इन टँक ती मागीर करा हॉटेला डायरेक्ट आपले सिवेज भितर घालता फोटोग्राफ्स आसा दिस इज द सिवेज ब्लॉकेज क्रिएटेड बाय दॅट डर्टी वॉटर अशें आणि सिच्युएशन इतकी क्रिटिकल आसा की जो आमचे जे हेरिटेज वॉटर्स आसा न्हू तारचे इट इज गेटिंग डिस्टर्ब इज अ मिस्टेक फ्रॉम द पास्ट वीच वी हॅव टू डू द करेक्शन आता तुम्ही नवीन आयला म्हणून तुमचं आम्ही हे करायला आणि तुमचं स्वागत करता पाहिजे आता हे उडोवपाचे नाही पण तरी म्हणजे तुमचा सांगूया प्रॉब्लम म्हापसाचे आसा खूब आतां पोल्युशन वायज टू सी दीस ऑर्गेनिक वेस्ट जे आसा न्हू if you are releasing inside, it won't stay like that. It will deteriorate. It will get biologically degraded. So what happens? Smell. And that water directly goes to this creek. From this creek, followed by the root, it goes directly to the river Mando. So, केला हो आता आणि खरं होतं तो आता सगळे लोक टाकून नुसते फुल्ल्यो जाता माझ्या हे जर त्रास केमिकल जातं आणि ते जर फुल्ल्यो आपल्या लोकांनी खाल्ले असते Few days back, there was an incident. म्हाका सांगा अशी जी त्रास जाली आमचे गणपतीचे विसर्जन चालता आमचे तो सरळ सरळ आरोप आसा की हांगासले दोन्ही म्हणजे त्या ताळीच्या त्या सायडीचो आणि ह्या सायडीचो आणि ती ऑफिसरांक गणपतीचे कांयच पडलो आणि हिंदूंच्या फिलिंगाचे काय पडलो आता तुमच्याकडे रिक्वेस्ट आसा तुम्ही तरी त्याचे लक्ष घाला कारण आम्ही जर त्याच्या खातीर हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जे कितें आमची ताकद आसतली किंवा आंदोलन आमचे करत आणि ब्युटिफिकेशन This is the pollution level. Sunset also is there. That is darkest. आमचे आसा कशें आसा तो म्हणटा तूं कित्याक आयलो हांव म्हणटा हांव कित्याक आयलो हांव सारको आसा जाली सगळी आनी सगळींचे तर बरें आसा ते जर गाडयो एकमेकांक लागले ल्हान भुरगीं आसता बरोबर ल्हान भुरगीं आसता बायल आसता ती लागले गेले जाल्यार ताका तुमकां आमी परत लेटर दिवचे This is the ही वेल आसा Very bad. आयसीस आणि ही साऊथ आफ्रिका किंवा त्यांच्या त्या बोटीच्या बलास्टनच्या नामापर्यंत ट्रॅव्हल आणि ती खबर जर काढी ना तर ती because the water will get going on down. सगळ्यांनी This is तुमचं the आम्ही concern. लेटर दिले I have letter is there. I have got it. एक आणि एक कॉम्प्युटर देतात अजून हो This is the memorandum about all the problems regarding SARS. ईश्वरराव हे आणि त्याची टीम जे आज सिग्नल जे आमचे मेन सिग्नल आसा पळय तेच्या खातीर एक्सिडंट हे जाता ते व्यवस्थित सिग्नल ना अशें तेंचें म्हणणें जे आमच्या मुन्सिपालिटीच्या देगेक आसा ते एक ताणें सजेशन दिवपाक गेल्लें आनी दुसरें म्हापसा रिवर तार हो रिवर तार आसा पळय हो विशय म्हाका दिसता युनियन विशय कसो आसा म्हणजे कशें आसा जो तो मनीस आसा तो तारेचो विशय घेवन येता म्हाका आतां कितें करचें पडलें मातशें स्टडी करचें पडलें हरशीं हांवें तो विशय घेतलेलो हातीन आनी WRDचे इंजिनियरा कडेन हांव उलयल्लें आमचो सुदेश तेजे कडेन उलयलें पूण परत एक फावटी तेजे कडेन उलोवपाक पावूंक ना आमचो तो कासोळकर आसा पळय प्रवीण तेचोय विशय आसा सुधिराचो विशय आसा म्हणजे जायते कडेन होच विशय आसा ते इंजिनियरा कडेन पयलीं बसता हांव सारकी उलयता आनी पळय हेचेर कितें वाड करपाक जाता जाल्यार चौधरी कडेन पासून जातलो इश्यू तुमच्या हिसपान आता कशें आसा हांव करता हे सगळे प्रयत्न आणि म्हाका त्या सगळ्याचं सहकार्य आसत कारण हो विशय जो आसा तो ओपन स्पेस दवरून लोकांनी जी म्हणजे
घाणीचो प्रकार आसा पळय तो थंय मोठ्या प्रमाणे चलता. आमकां ते जागाय तशी पळोवंक जाय न्ही, ड्रेनेज किंवा तेंची जी सुलभ जी घाण वयता ते पळोवपाक जाय. त्या प्रमाणे कितें सोल्युशन जाता जाल्यार ते काडपाक जाय. हांव म्हाजे कडेन जातलें तशें म्हणिना, पूण हांव प्रयत्न करतलें. नमस्कार. आयज हांव सलमान खान राष्ट्रीय समाज पक्षाचो जिल्हा प्रमुख आसा हांगा. आमचे थोडे स्टडी आशिल्ली, फायंडींग आशिल्ली की आमचो तार नदी जी आसा तेजे बद्दल जे पोल्युशन चल्लां ताका नदी म्हणिना, आतां ताका नाला म्हणटात, ताका कितें करचें. तर आमचे गेल्या 1 वर्सा आमचे कंटिन्युअस एफर्ट्स आशिल्ले की हे प्रॉब्लमाक कसो एड्रेस करप. त्या हेतून आमकां एक बेनिफीट गावलो की अर्बन डेव्हलपमेंटान तांकां हे दिलां की तुमी ह्या जे प्रॉब्लम आसा तेजे तुमी कितें तरी सोल्युशन काडा. आनी आमकां हांगा आश्वासन दिल्लें आसा की म्हापसाचो जो मार्केट आसा, फीश मार्केट आसा, मटन मार्केट आसा, बीफ मार्केट आसा, तेजो जो वेस्ट येता तो एक्चुली बायोलॉजिकल वेस्ट तो कुसता. आफ्टर फ्यू आवर्स इट स्टार्ट्स रॉटिंग. सो तो कुसलेलो जर घातल्यार कितें ते डॅमेज करतले आमचे रिवराक. प्लस आमचे हे जे आसा बांयचें उदक आसा तेंय डिस्ट्रॉय जातलें. तर हेंच्यांनी आतां सजेस्ट केलां की आमी सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा म्हापसाचो आमी बेगिना बेगीन घालपाचें आसा. सो आमकां हेजेर फॉलोअप करचें पडटलें. आश्वासन तर दिल्लो आसा, पूण आमकां फाटींय लागचें पडटलें आनी हें काम बेगिना बेगीन आमच्या म्हापशा खातीर, आमच्या म्हापशेच्या लोकां खातीर आनी गोंया खातीर आमकां हें करचें पडटलें. समाज पक्षाचो गोंयचो अध्यक्ष. आयज हांगा कॉन्सिल फॉर्म जावंक नाशिल्ले आनी चीफ ऑफिसरय सदांच हांगा नासतालो म्हणून आमी हांगा पावंक नाशिल्ले. आमी हो विशय गेल्या 1 वर्सा पासून फॉलोअप करता. आमी साफ सफाई केली तार रिवरचे, क्लेनलीनेस केले, उडयो हाडल्यो, जाळी हाडले, सगळे क्लीन केले आनी तातूंतल्यान आमी आमच्या कडून जाता तितले क्लीन जाले. पण विशय असो आसा की हे करताना सगळे म्युन्सिपाल्टी आणि आमची पंचायत त्या सायडची म्हणजे खंयची ती आमचे मालदोना, बस्तोडा, हे लोकांची थंय कांयच रोल नाशिल्लो. अतिशय घाण आशिल्ली. हॉटेलवाले घाण डायरेक्ट सोडटा, बिल्डिंगवाल्यांनी डायरेक्ट आपली घाण तातूंत सोडटा, वीच इज नॉट परमिटेड. घरांनी आपली घाण सोडटा आणि चिकन, मटन आणि ह्याचे जी शॉपां आसा बीफ आणि नुस्त्याची, हे त्यांची घाण डायरेक्ट त्या हेच्यान घालता. तुम्ही जर पळयले जाल्यार डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा कडेन एक ल्हान देवूळ आसा. हांव जाणा ल्हानपणान पळयतालो की थंय लोक न्हाताले, ल्हान भुरगीं न्हातालीं थंय म्हणटा. पण आयज थंय इतली घाण आसा म्हणजे तांकां नाक दामून वचचें पडटा. ही परिस्थिती ज्या खातीर जाली ते सोडून दियात. आतां आमी चेअरपर्सनाक सांगला ती नवी आसा आनी तिणी आमकां प्रॉमीस केला की ह्या विशयान घेतली. आनी आमचे इतलेच मागणी आसा की ह्या चवथीक गणपती स्वच्छ सकयलचो तळ दिसता हेच्यान जर करिना जाल्यार म्हाजें म्हणणें आसा की हिंदू लोकांक ह्या सरकारान वालोरना आनी ते हिंदूंचोच सण आसा म्हणून नेग्लिजंट जाता. म्हाका एक कळना की विसर्जनाच्या टायमाक इतली घाण असलेल्या जाग्यार गणपती कित्याक बुडयता. ही आमकां सर्व हिंदू गोंयच्या म्हापशाच्याच न्ही, ही लज आसा, हे उदाहरण आसा. आमकां मेजॉरिटी म्हणटा, आमी मेजॉरिटी कम्युनिटी. कितें आसा मेजॉरिटी? आयज आमचे चर्ची कडेन कोणाक कांय प्रॉब्लेम ना, मस्जिदी कडेन सलमान खानाचे कांय प्रॉब्लेम ना, आणि माझ्या गणपती कडेन, तुमच्या गणपती कडेन, गोंयच्या समस्त मेजॉरिटी कंपनीचे गणपती, सार्वजनीक गणपती चिखलान बुडोवपाचो कित्याक? पयशे ना. सो आमकां आतां चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसरान प्रॉमीस केला की आमी हातूंत लक्ष घालतले. ह्या फावटी आमी चीफ ऑफिसराक सांगला की इतले दीस आमी लुटुपुटीची लढाई कशें तुमच्या कडेन येता. आतां जर जायना जाल्यार हेका धरणे, उपोशण, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जे जाता ते जावन, पण ह्या चवथी कडेन म्हाजो गणपती स्वच्छ हेचेर उडोवंक जाय. हे आमचे मागणे आसा. हांव जर हावजींग बोर्डाचेर धुळेर हांगा वता, धुळेरान जाल्यार हांव रायट मारता. कोर्टा कडून जो हावजींग बोर्डान येता तोय उब्बो येता आनी तेणी रायट टर्न मारल्यार दोनी गाडयोवर आपसाक एक्सिडेंट जाता. ल्हान ल्हान भुरग्यांचे एक्सिडेंट जाल्ले पळयता. तर हे 2 मॅटर तेणी इमिजिएटली सॉल्व करता पडटा. पयलीं ट्रॅफिक सिग्नल आणि मागीर ताज्या. धन्यवाद.